What's up guys, welcome to my new vlog आणि पुरा जनाके गुड मॉर्निंग. घंटी जाला 7:32 आणि हांगा हांव चा रेडी केला. चा पिवया फर्स्ट. हांव तो गोता थोड्या वेळान इडली पीठ हाडया जस्ट नवा आप्पू करया. टाइम मेळना ते आप्पा पीठ आणि पुरा वाटूचा ताचे कितें तरी रेडीमेड हाडचे. हांग एक अंगड ताण सांगला म्हाका एक सकाळच न्हू फ्रेश येता 7:30 मागीर ते घेवया ना जाल्यार सांजवाळ घेतल्यार न्हू ते सकाळचे पुरा दिवस मागीर आमचे येता. एक पाटी हांव हाडला ते फ्रेशच इले ताजी मागीर दाखोवन म्हाका कळलें की हांगा फ्रेश भेटता. चा पिवया. आता कंडापट्टी शॅक स्टार्ट झाला हांगा. तो पयलीं ते पावस आयला न्हू ते पावस येनच न्हू एटमॉस्फियर न्हू गरम कोण चडला. आता हांगा इडली पीठ हाडला चिकी वेळ जालो म्हळ्यार तो येनी आशिल्लो. तो आतां न्हू हे पिठान तो न्हू रवो मीठ घालून आप्या खातीर रेडी करता आणि कायली दवरता. ही काय जाग येता ही न्हिदल्या उठय न्ही येता आयदनान तो पीठ घाला पळय कितलें पीठ आयला पळय. इन्स्टंट पीठ अगत्य आसता न्हू तेन्ना एमर्जन्सीन हें यूज करचें बेस्ट ते. तो रव घालता मीठ घालता आणि लायक करून मिक्स करता. रव आणि मीठ घाला का आप्या खातीर हे जाता इडली तरी जाता पोळ काडचा जाता 3 in 1 हे बेस्ट हे. पीठ रेडी जाला आता आप्पो काढता. हांगा कायल दवरल्या हुन जावच्या खातीर कायल हुन जाला त्यालाय घाला हे हांगा एक घालतस हे सुपर जाता बद्दची ढांगता का इन्स्टंट हे आणि म्हळ्यार झटपट आणि काय टेन्शन ना फटाफट जाता. आमगे ब्रेकफास्ट रेडी जाता. काय इतले काय तिंबोच जरूरत ना काय ना मेळता भायर डायरेक्ट येवन आप्पो काडचे ना जाल्यार पोळ काडचे ना जाल्यार इडली काडचे. जल्दी पळया वयर तेल घालले पळया क्रिस्पी जावन सुपर वगी काडता ना जाल्यार हे करपत ना आप्पो रेडी जाता. असं तो क्रिस्पी आप्पो रेडी जाला फटाफट प्लेटा घालतात. उनो अप्पू रेडी सुपर. आणि बाकीचे फटाफट काढता. म्हाका वेळ जाता म्हळ्यार क्लास घेवच्या संग म्हाका मागीर टायम मेळना ताजे खातीर हांव आतां खाता हिगेल खातीर काडून दवरता आणि हुनून खावचे आणि एन्जॉय करचे. म्हाका टायम ना आतां चटणी करच्या खातीर ताजे खातीर हांव आप्पे वाटो आतां शेजवान चटणी फ्रिजांत आशिल्ली शेजवान चटणी तांची खावची आतां लावून. तुमगे हांगा काही पीठ मेळटा आसल्यार घेवन येया रव घाला मीठ घाला आणि आप्पो एन्जॉय करा. उठेले आधी गुड मॉर्निंग गाइस. आयका हांव आप्पो काडून दवरला आतां हे सेकंड राउंड घाला काडी तेल घाली हांव वताच क्लासा खातीर. आता बाकीचे काम तूर करी आता ठीक आहे. ओके. हो हांग पळय मोड जाला म्हाका दिसता पावस येता. ओय कीट पडतस पावसाची. ए कीट पडतस गो. कसं बनवची भाजी तुगे मर्जी तू कर. पालक आणि काय ना तर पालकाच कसं करतली आणि इतली ऊन पालक ठीक आहे. पालकाच रांधाय कर आणि कसं करचे भाजी तर जाय ना भाजी ऊन जातं. अरे यार तर मागीर कसं करता तू डिसाइड कर. हांग जोर पावस आयलो तर हा पाऊस आयलो. ओय पावस आयलो पळय जोर ह्या टायमार कशी पावस मेच स्टार्ट जाला मात्र तुका नेमून येतो पाऊस ना म्हळ्यार ह्या टाइम नाही पावसाचे. मग सकाळ कसं शॅक जाता असेल म्हाका दिसता ताजी खातीर पावस येईल की वयाची गरम जाता शिल्लक मॉर्निंगान तू हे पावसात काही भरोसा आजकाल. आता रेनकोट वापस विसरलो. चलो आप्पो रेडी तांणी पी समो आयला पावसू आणि वतय असं दोन्ही ओटूची म्हणजे रेनबो दिसतले. अरे रेनबो कशी दिसतात एक साइडा वत असल्यार आणि एक साइडा पाऊस आला मागीर रेनबो दिसतो. कसं करतोस तू आता पालक दाल आजे पालक दाल वे आता पालक ऊन असे यार विंगळ का ऑप्शन नाही. वय हांव काल भाजी कसं खाणी ना आता कसं ऑप्शन नाही काय वच्चे असं वेळ झाला. पालक डाळ ऑलमोस्ट रेडी जावचे आयला. खतखत येता असा. आता हक्का लसूण फंड घालता. हांव लसूण धाडोवन दवरला हांगा. लसूण फंड घाला रे टेस्टी जाता. पालक डाळ एकदम बेस्ट जाता. ही साते विसरली करकडे मागीर हाका अभ्यास आपयल्या साती घेऊन येवा म्हणून. नशीब मेका क्लास टायमार सरले आणि का रिक्षा स्टँड ते सोडता. हांव डिरेक्ट वच्चे कधी रिक्षा सोदीत आशिल्ली पावसाळ्या अशी जाता रिक्षा पुरा कोणे आयकना. A few moments later. सकाळ क्लास जाले ताजे मागीर ही सोण आयलो पावस आशिल्लो चिके म्हळ्यार वल्ली जाले घरकड आयलो ती सोण एडिटींग करच्या बसला. म्हाका टायम जशी मेळटा तशी एडिटींग करता. हांगा पळय आता कितलो वत आयला पळय समो वत आयला. सकाळी इतलो पावस पडला ते वत आयले गरम जाताले. आतां हांव जेवणा बसता म्हळ्यार म्हाका आतां वच्चा काय असं हिण सकाळ दाल पालक कोण चमकलेली दाल पालक आणि शीत हांव चपात करना म्हाका वेळ जाता असं एडिटींग करता मस्त टाइम जाला. Later that same evening. आता घरा लागून भायर आयला. सकाळ जागो कितलो शॅक आशिल्लो आजी आतां हुंचाण इतलोच न्हू भायर घरकड आयला आणि अम्मान आजी चपाती आणि पनीर रांदई. आमगे फेवरेट पनीरा बुर्जी केला गे अम्मान. ते खावया मस्त भूक लागल्या. फर्स्ट हांव हे खाऊन घेता चपाती आणि पनीर रांदई. हे पनीर पणूलच न्हू मेगा तोंडांतच न्हू उद्द येवच्या लागला. आता हरिद्वारांतच न्हू जन्म शताब्दी आराधना आशिल्ली न्हू तेन्नाच न्हू पुरा बायल मनशाक कापड दिल्ले. तेन्ना अम्माक मेळ्ळी म्हळ्यार आउट ऑफ स्टॉक जाल्ले आणि शुभदाका आणि तिगेला अम्मागे मेळ्ळे आशिल्ले. आता अम्मा आयला तांगेल दोगाल येदोळ ते येनी आम्ही बार खुश जाले. बार खुश तिके हंग हे मेळ्ळे करून. मी हंगात एक डिपार्टमेंटल स्टोर आयल्या तांदूळ आणि बोला सरला ती घेवच्या आयल्या ती आता घेतले तू जाल्ले घेऊन
तर भाजी मागत ना तू पळय तांदूळ आणि बरोबर घेऊन गेलो हांगा आता भाजी घेवची असेल बट हांगा आमगड बंद जाल्ले आता पळोवया आता कसं ना ही पण हांगा येतच पळया हाय आता कसं करचे आता सोचा जाल्ले भाजी आज पळोवया कसं नाही करया ही काय पार्सल आयलो म्हाका एक्चुअली फोन आयला दनपारा बट हांव तुका फोन करूं विसरली वा व्हेरी गुड हांव उलयली तो पार्सलवाल्यान वॉचमॅना वाटो उलोवन दिलें अच्छा वॉचमॅन मेळ्याक म्हळ्यार आपल्या क्लो मैं शाम को लेती हूँ म्हण ताणें आतां दिलें म्हाका ओके व्हेरी नाईस मोस्टली हे कापड न्हय होय कापडाची अरे बाबा तू कसं ना आज बाहेरच हांव भितर ना कसं म्हाका तू अभ्यास जाला कित्याक नाही तू बागल्या भितर आसता हांव येवन सुद्दां बेल म्हाका सबकॉन्शियसली सेट जाला त्या शिटींग करचें अभ्यास झाला एका तू भायर का जालास तू भितर वच फार हुशार असतो कशी आशिल्लो ग दिवस आजी ओके आशिल्लें म्हाका मस्त चिके हें जाला सोर थ्रोट शी म्हळ्यार तें पावस पडला म्हाका क्लायमेट चेंज जाला म्हाका चिके चेंज जाता पाऊस पडलेल्या निमित्त नाही आंबो चड जाल्ली खावच्या ताजी खातीर ते कळलं बाय आंबो चड जाला आतां खावचेस ना 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 आता काय जरूरत ना Please. पुरो कळलं आंबो चड खाऊ नका तर मागीर एक्चुअली काल ह्या हाण सांगिल्लें म्हाका रात्री फ्रिजात दवरून काळ आंबो खावं नाका म्हणून तिने फ्रिजान दवरला जाल्यार भायर कुस्त करून तर थंड जाला त्यांची काटकन खाल्ला येणं लायक चिल मँगो खाली डेझर्ट म्हणून आणि पुरा गळ दुखता असं गेला गेला सांगील ऐका ना त्यांचे प्रॉब्लेम मँगो लवर आय कांट हेल्प इट आता जेव आता भूक लागलं ना आणि जेव्हा होय, आता फटाफट जेवून मस्त घे भूक जाला ते कुरियर आयला ना ते आता आमकां अनबॉक्स करता आणि तुमकां अनबॉक्स करताना आम्ही दाखयता सुरवेळ जेवया मग भूक जाला जेवण जाल्लं आता कुरियर आयला ना ते आता अनबॉक्सिंग करता ती तर तू सीझर आणि राब सीझर हाडत ओगुरो हाताने कट कर गो थंड कापड हे 100 इयर्स 100 इयर्स जाल न्हू सोम्याक बाई हरिद्वारा वाडार मेळ्ळी जीएसबी सेवा मंडळाक थँक्यू कपडे पावल्या खुशी जाल्ली मेगेला अम्माई खुशी जाल्ली तिगेला अम्मा गांवा चमकेले आता गोतना तिगेला आयला की ना ओ पप्पाक निमगो का आशिल्लो हांव विसरली इथं तू निमगी न्हू ना पप्पान हांव उलयला पप्पा वाटू पप्पान कसं सांगा नी काय फोन कर निमगी हांव तर आता कसं करचे आणि न्हिदोचे आणि कसं बसचे अंग पंचादीक मारनू ओके जय आता मी हंगा वीडियो एंड करता थी तुमको पूरा जना वीडियो पसंद आयला प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करा गाइस Bye, good बाय बाय गुड नाइट